एक ऑपोजिशन पार्टी गोंयांत ना, ती नामदार आसा. आमचो एक आसा, आम आदमी पार्टीचे 2 आसा. पूण गोंयांत जर गोंयभर जर वोट शेअर पळोवपाक गेले जाल्यार काँग्रेसचो चड आसा. जाल्यार तेंच्यांनी एक पावल फुडें मारपाक जाय आसलें. तेंच्यांनी ह्या पोंडा बायपोलाचेर डिस्कशन आरजी वांगडा ऑन सिरियस नोट आनी ऑफिशियल लेवलाचेर करपाक जाय आसलें, जें डिस्कशन अजून मेरेन जाल्लें ना. बेस्ट रिजन्स काँग्रेसीक खबर आसतली तेंच्यांनी डिस्कशन कित्याक करूंक ना, कित्याक ते आमच्या कडेन येवंक ना. कित्याक एवरी टायम कितें जाता, रेव्होल्युशनरी गोवन्साचेर मागीर ब्लेम येता की आमी कॅन्डिडेट घालता, मतां मागीर फोडटात आनी बीजेपी जिखता. आमी काय आमचे कॅन्डिडेट CCPन घालूंक नासले, काँग्रेसीनूय सपोर्ट दिलो, सगळ्यांनी तेंको दिल्लो, बट बीजेपी थंय जिखली. सो हेचो मिनींग हें न्हू की रेव्होल्युशनरी गोवन जेन्ना कॅन्डिडेट घालता तेन्ना वोट स्प्लीट करता म्हणून. 2017य रेव्होल्युशनरी गोवन्स नासली तरी बीजेपीचो सरकार जालो. तेच्या पयलीं आरजी नासली, तेच्या पयलीं 2012य सरकार जालो. सो खंयच्याच पॉलिटिकल पार्टीन हे वोट स्प्लिटाचे गजाली करपाक जायना. जर खंयची पार्टी जर मॅच्युअर आसा जाल्यार हे तर गजाल तेंच्यांनी करपाचेच न्हू, कित्याक प्रत्येक जाणांक इलेक्शन फायट करपाचो रायट आसा. पूण आतां जो सगळ्यान व्हडलें गोंयचेर संकट आसा ते बीजेपीचे पॉलिसीज. बीजेपी जे एंटी गोवन एंटी गोवा जे पॉलिसीज करता ते पॉलिसीच्या अगेन्स्ट, ते पॉलिसी अगेन्स्ट आमी फायट करपाक जाय आनी आमी युनायटेड रावपाक जाय अशी लोकांची मागणी आसा. आतां ती मागणी जेन्ना आसता तेन्ना एक पावल फुडें हे पॉलिटिकल पार्टीन काँग्रेसीन ते घेवपाक जाय आसलें, पूण ते तेंच्यांनी ह्या फावटी ह्या बायपोलाक घेवंक ना. हें आमी क्लियर करपाक सोदता सगळ्या लोकांक. हे सगळें आमी डिस्कशन केलें. फाल्यां आमचो आमदार येयलो जाल्यार ते 6-7 म्हयन्यान कितें करपाक शकता, कितें ना, हें सगळें डिस्कशन जाल्या उपरांत. आनी दुसऱ्या पॉलिटिकल पार्टीन आपले कॅन्डिडेट डिक्लेअर केला ऑलरेडी. हे चिंतून आमी डिसायड केलें फायनली की आमी पोंडा इलेक्शनाक कॅन्डिडेट घालपाचो ना. रेव्होल्युशनरी गोवन्स इज नॉट कंटेस्टींग पोंडा बायपोल. आमी हें डिसिजन घेतलें. पूण हें डिसिजन घेताना एक काळजार फातर आमकां दवरचो पडलो. कोणाक लागून? गोंयच्या जनतेक लागून आनी ह्या गोंयांक लागून. आमचो उद्देश हो आहा की ही बीजेपी कशेय भाशेन घरा वचपाक जाय, ही बीजेपी पडपाक जाय. बीजेपीचें राज्य आमकां फुडले फावट नाका. ते येनासतना, काँग्रेस आमच्या कडेन येनासतना, डिस्कशन करिनासतना, फुडल्या इलेक्शनाचें कितें आसा तें डिस्कस ना करिनासतना आमी एक जें तुमकां सांगलेलें की रेव्होल्युशनरी गोवन्स एक स्टेप फुडें मारतली अलायन्साच्या वाटेन. गोंयची सगळ्यान व्हडली रिजनल पार्टी पूण नवीन पार्टी जावन मॅच्युरिटी आमी दाखयतले. सो एज अ रेव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टी आमी ती मॅच्युरिटी दाखयता. आमी ती मॅच्युरिटी दाखोवन आमी एक पावल ह्या अलायन्साच्या वाटेन, ह्या बीजेपीक उडोवपाच्या वाटेन आमी हें पावल घेता. हें डिसिजन फायनली युनॅनिमसली आमी CEC, मागीर आमच्या पोंडा ब्लॉका वांगडा आमचें डिस्कशन जालें, मागीर आमच्या पोंडा तालुका वांगडा डिस्कशन जालें आनी आमी फायनली डिसायड केलें की आमी हें इलेक्शन कंटेस्ट करपाचें न्हू. मागीर प्रश्न येयलो की आमी कोणाक सपोर्ट करपाचें, काँग्रेसीक सपोर्ट करपाचें, आम आदमी पार्टीक सपोर्ट करपाचें, काय सायलंट रावपाचें. आतां तेजेर भरपूर वेळ परतें डिस्कशन जालें. आमी कोणाक सपोर्ट करतले, कित्याक सपोर्ट करतले. जाल्यार हेचेरूय दुसऱ्यांचें एक हें आसलें की आम आदमी पार्टी आमकां अप्रोच जाल्ली, सपोर्टाक लागून तेंच्यांनी आमकां फोन मारलेले, तेंचे अप्रोच जाल्ले, पूण काँग्रेस त्या लेवलाचेर सिरियसली केन्नाच जावंक ना. आमी मागीर डिस्कशन केलें आनी फायनल डिसिजन जालें की 2027 आमी जे अलायन्स पळयताय, व्हडले अलायन्स पळयता विथ काँग्रेस, आप जे आमी म्हणटा, हे 3 स्ट्रॉंग पॉलिटिकल पार्टी, हांकां घेवन आमी फुडें वयता. आनी काँग्रेस ही सद्या गोंयांत वोट शेअर जर पळोवपाक गेलो जाल्यार काँग्रेसचो सेकंड आसा गोंयांत. आयज तेंच्या कडेन तो कितलो आसा कितें ना दॅट इज सेकंडरी, पूण लास्ट एसेंब्ली जर रिकॉर्ड काडलो जाल्यार दे आर सेकंड आनी आमी थर्ड आसा. सो आमी फायनली डिसायड केलें की आमचो जो सपोर्ट आसा ह्या फावट तो आमी काँग्रेस पार्टीक दितले. रेव्होल्युशनरी गोवन्साचो सपोर्ट आसा हो बीजेपीक उडोवपाक काँग्रेस पार्टीक आमी दितले. आतां दॅट डजंट मीन की तेंच्यांनी जो कॅन्डिडेट फील केला तो आमकां लायक आसा ना कितें आसा, कित्याक आमी त्या कॅन्डिडेटा वांगडा केन्ना उलोवंक ना, केन्ना आमी त्या कॅन्डिडेटा कडेन इंटरॅक्ट करूंक ना.
केन्ना आमी त्या कॅन्डिडेटा बद्दल आमकां कोणें कांय सांगूंक ना तेंच्या पार्टेन. बट फक्त लोकांचे फिलिंग्स रिस्पेक्ट करून ही बीजेपी घरा धाडपाचो विचार धरून आनी फुडें जे अलायन्स जातलें तें बरे भाशेन जावपाचें आनी ह्या बीजेपी घरा धाडपाची हो फक्त विचार मनान दवरून आमी हे डिसिजन घेता. चेडणी कापस्ता आसा की फुडें वचोन आमकां इलेक्शन कंटेस्ट करून जाता 40 मतदारसंघांना घालचे. गेले ते फावट आमी 38 कॉन्स्टिट्युन्सीन कंटेस्ट केल्ले आसा. सो हांव परत एकदां काँग्रेस पक्षा कडेन मागता की तुमी फुडाकार घेवचो, फुडें सरचे. आमी परत फुडें वयतले. आमी आमचो हात एवरी टायम आमी फुडें काडटा, पण काँग्रेस सदांच फाटीं रावता, स्लो रावता, डिले करता. सो हेच्या फुडें डिले जावपाक जायना. आमचो क्लियर कट डेडलायन आमी दितले. सीईसी कडेन आमचें डिस्कशन जातलें. पण 10 तारखेच्यान आमची कमिटी जी आसा ती आमी कमिटी अनावन्स करून 10 तारखेच्यान हे अलायन्स टॉक्स, कित्याक रोखडेच 8, 9, 10 म्हयने वॉटेवर कितले म्हयने लागतले खबर ना, पण फुडल्या 2 म्हयन्या भितर हे कितें आसा 1 म्हयनो जावन 2 म्हयने भितर हे सगळे फायनलायज जावपाक जाय आनी आमी इलेक्शनाची तयारी करपाक जाय. नाल्यार आमचो कितें आसा तो आमी घेवन फुडें वयतले. आमी जाता तितले बेगीन 2027ची तयारी आमी चालू करतले आनी जे आमचे ऑर्गनायझेशन बिल्डींग आसा ते आमी आतां चालू आसा भितर तो आमी काम हे कंटिन्यू आतां चालू करपाचे. आमची मिटिंगेची जे आमचे मेंबर्स आसा, ब्लॉक मेंबर सगळे फोंडा कॉन्स्टिट्युएन्सी आनी प्लस तालुका, फोंडा तालुकाचे शिरोड्या, पिरोळ हे आमी सगळे मेळोन एक मेन म्हटल्यार ठराव धरलेलो आसा की आमी जाता तितले बेगीन काम चालू करतले म्हणून फोंडा. थँक्यू. मनोज, तुम्ही म्हणले कॅन्डिडेटाक तुम्ही पर्सनली तितले वळखना, ताच्याबद्दल व्हडलेशें तुमकां कांय खबर पूण जेन्ना तुम्ही लोकांकडे अप्रोच जाता तुमच्या वोटर्सांकडे, सो कितें म्हणून कन्विन्स करता? एकूच मुद्दो मेन आसा तो म्हटल्यार बीजेपी आयज पळयला तुमी जाल्यार आयज लोक असेंब्लीचे हे सुद्धा सेशन पासून जर तेंच्यांनी कर्टल केला जाल्यार कित्याक कर्टल केला? बिकॉज बीजेपी इज ऑन बॅकफूट. बीजेपी भियाल्ली आसा, लोकांचे विशय असेंब्लीन वयता म्हणून भियाल्ली आसा आनी तांकां खबर आहा ते एक्सपोज जातले म्हणून. सो आमकां लोकांक इतलेंच आमी सांगतले की ह्या फावट एकूच अजेंडा दवरया की बीजेपी घरा धाडपाची. कित्याक बीजेपीच्या पॉलिसीक लागून आयज गोंयकार भितलेले आसा. सो पयलीं ह्या बीजेपीक घरा धाडया. तो कॅन्डिडेट कितें आसतलो ना, एक सीट तरी कमी जातले, एक मार्ग मेळटलो 2027-2026 इलेक्शन आतां जातले एंडिंग 27 स्टार्टिंग, तेन्ना एक मार्ग मेळटलो, लोकांक एक होप मेळटलो की बाबा बीजेपीक उडोवन आमी वांगडा फुडें वचपाक शकता म्हणून. हो मार्ग मोकळो करपाक लागून आनी एक स्ट्रेट क्लियर कट लोकांक मेसेज दिवपाक लागून की आरजी इज रेडी फॉर सॅक्रिफायस, आरजी इज रेडी फॉर अलायन्स आनी बीजेपी पडपाक शकता, बीजेपी उडोवपाक शकता, हे घेवन आमी लोकांक कन्विन्स करून फुडें वयतले. एक वटेन तुम्ही उलयता अनडिक्लेअर्ड अलायन्साचे, पूण तांचो काँग्रेसीचो स्वताचो अलायन्स आसा गोवा फॉरवर्ड आनी काँग्रेसी मदीं कोफुसांव जाल्लो कोणें कितें जुदास म्हणून कमेंट केलो हे. सो हे कशा तरेन तुमी टॅकल? पळय तेंचे इंटरनल कितें आहा तें आमी सॉल्व करपाक शकना, आमी भितर पडचें ना. कित्याक म्हणून आमी कितें आहा तें आमच्या कडेन आजून ऑफिशियल टॉक तेंचे जावपूय ना आनी आमी इंट्रस्टेड ना आतां ह्या इलेक्शनाक तरी तेंच्या कडेन आनी ऑफिशियल टॉक करपाक. कित्याक इतले लेट जर आमकां कॉल करतात ते जाल्यार आतां टॉक करून कितें फायदो? आतां कितें आमचें काम करपाक जाय, बीजेपीक उडोवपाक जाय, तें काम आमी आमच्या सायडींतल्यान आमच्या स्टायलीन चालू करतले. आनी काय तेंच्या भितर आमी पडपाचें, तेंचे कफुसांव तेंकां पळोवनी.